असलय मोजी पापोन उपकार पळोवन नोयान काळसान विसरलोय हांव तुजो इबाड्यो मोजी वाट पळयत असलय मोजी पापोन उपकार पळोवन नोयाल काळसान विसरलोय घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज पिराचीत काळाचो 5वो आयतार आपूण जावन आसा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हूण जेजून सांगलां फकत आमी ताचेर बाबार दवरपाची गरज आसा हें बावार्थाचें सोद ताणें आमकां उगडापें करून दवरलां आयज आमी विशय घेतला ताचे बांदपास सोडात ताका वचूं दी पुनर्जीवनपण आनी जिवीत आमकां मेळचे खातीर जेजू आमकां सगळे बांदपासांतलो मेकलो करूंक सोदता तर आमच्या जिवितांत आसात ते पातकाचे आनी हेर तरेचे बांदपास जे सासलीक जिविताक आडकोड कोत्तात ते जाणा जावुया आनी तातूंतली आमकां मेकली कोर म्हूण हे मिसाचे भेटेन मागुया तशेंच आयज बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलेल्या आयतारान बुकेल्ल्या आनी पिडेवंतां पासतूय हे मिसाचे भेटेन मागुया आनी तांच्या गरजांक आमी पावूंक जेजू लागीं आमकां बोल घेवया आमचो भावार्थ आमचो काथोलीक धर्म इतलीं वर्सां आमी परगट करता म्हणटच म्हाका कसलोच दुबाव ना म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो ह्या वखदार सगलीं आमी देवाचो आदार मागून आमचेंच अंतस्कन नितळ करूंक देव जेजू आमच्या काळजांत येता म्हणून मानून घेवं सगलीं बराबर म्हणुया हांव पातकी पृथ्वीदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक चालून सांगता मनान चिंतून तोडान चारून वायट येता धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बोवडो अपराध हे पासत भाग्यव सदांचाक वार मारे सगळ्या दिता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पद वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सगल्यांक एक दीस सासणाच्या सुखाक पावूं आमेन सोम्या कातूतको सोम्या कातूतको Krista kakutku Krista kakutku Somya kakutku Somya kakutku
आनी आतां म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो सगल्यांची तुमची मागणी एकठांय करून ती मागणी जेजू आमकां फावो करतलो म्हूण सोत मानून बावाट गोट करून तर हे पयले मागणें करुया आनी आयचें मीस भेटयता वाडदीस आदी मोंथेरो दियाल्गोना का आनी फॅमिलीक देवान जें मागता तें फावो करूंक आनी दुसरी कोण आपलो बर्थडे करता जाल्यार वाडदीस पावताय जाल्यार तांकांय देवान आपले देणी फावो करूंक आमची मागणी. ओमोर देवा आमच्या मोगाळ बापा लाजाराक मोन्नांतलो जागोवच्या आदीं तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें. हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत ताचेर सदांच बावाट आनी विस्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जिवंतपणान ह्या पास्कां समयार सोपूर्णायेन वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फोंडांत कुसतल्या सोमेस्तांक दयाळेन फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवीन जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. एजकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव आतां तुमचे फोंड उगडूंक वेतां. तुमकां म्हजे पोरचे तुमच्या फोंडांतली उठावंक आनी इस्रायलाच्या देसान नव्यान पावोवंक वेतां. आनी जेन्ना तुमचे फोंड हांव उगडटलों आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां उठयतलो म्हजे पोरचे, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात. आनी परतून तुमच्या काशा देसांत हांव तुमकां शांतीन रावंक दितलो. आनी हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां गमतलें. खूद सर्वेस्पर देव अशें उलयता. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारुणाची बोटी. सगळीं म्हणुया. खोल खोल खोंडांत पडला तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोरताव घेतलो. तुज्या मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारुणाची बोटी. पूण पातकांक बोगसोणें मेळटा तुजें सवें. म्हणून परमेस्परा आमी बोसतांव तुका. परमेस्पराची वाट हांव पळयनूच आसा. ताच्या उतरार पातयोन आत्मो म्हजो रावता. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारुणाची बोटी. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशो नासता. देंवोन म्हजो आत्मो दोनयांक आवडिवन रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर. आमचो विस्वास सोगलो परम इस्वराचेर. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारुणाची बोटी. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. तारुणाची बोटी इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारुणाची बोटी.
बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भावा भयण्यांनो, कुडीच्या वोंडावणी पोरमोणेन चलतात तीं देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वोंड्यावणी पोरमोणेन न्हय। तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता। खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात, पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सवें जियेता, तुमचे कुडीचे मोदें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यान। जाणें जेजूक मरणांतलो नवें जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता। अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलोल्यांतलो जिवंत केला, तोच तुमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय कुडयो नव्यान जिवंत करतलो। देवाचें उतर हें। उद्गाराक उबी रावया। सुमी म्हणटा, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच। जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना। सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं। जिवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो। तो मारी आनी तिची भयण मार्था बरोबर बेतानिया गांवांत रावतालो। हे मारयेन सोमयाक पोरमोळाचो तेलान माखलोलो आनी ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुसलेले। तिचो भाव लाजार बरो नासलो देखून भयणींनी जेजू सांगून धाडलें, सोमया, तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना। ही खबर आयकून जेजून म्हळें, हे पिडेंत तो मरचो ना, ती देवाच्या मनाक आयल्या। तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळूंक जाय। मार्था, तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी। तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली, तरी आसलो। तेच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो। ते उपरांत ताणें सिसांक म्हळें, आनीक एक पावट जुदयांत वचूं या। सिसांनी जबाब दिलो, गुरुजी, निकतेच पुर्यान जुदेव तुका फातरावंक कोत्ताले आनी तूं परत थंय वेताय? जेजून परतिपाल केलो, एका दिसा 12 वरां 12 तास आसात की ना? दिसाचो चलता ताचे पांय आदोळनात, कित्याक तो ह्या संवसाराचो उजवाड देगता। पूण कोण रातचो चलता जाल्यार ताचे पांय आदोळटात, कित्याक ताका उजवाड ना। अशें उलोवन जातच ताणें ताका म्हणलें,
आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी ताका म्हळें, सोमया, तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेच्या विसवाची खबर सांगतलो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून ताका सारकें सांगलें, लाजार मेलो, आनी हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत खुशाल जाता, कित्याक आतां तुमचो विस्वास घट जातलो. पूण तांगेर वचूया. जोवळो म्हणलेल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हळें, आमी वचूया, ताच्या बरोबर आमी मरुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडान घाल्ल्या 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुसल्याक लागींच आसलें, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट वा 2 मायल्स. आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरान बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हळें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतिपाल केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांत मरचो ना. हें तूं सतमंताय मारता? तिणें ताका म्हळें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सतमंतां. अशें म्हणटच ते आपले भयणीक आपोवंक गेली आनी तिका लुवान म्हळें, गुरुजी हांगा आसा आनी तुका सोदता. हें आयकून ती रोखडीच उठली आनी ताचे सरशें गेली. जेजून आजून ग्रामांत पावूंक नासलो, पूण मार्ता ताका मेळ्ळोली थंयच आसलो. तिका घरान बुजवण दितालो तो जुदेव लोक मारिया बेगीच उठ्ठा आनी भायर वेता तें पळोवन ती फोंडा सरशें रोडूंक वेता म्हूण चिंतून तिचे फाटल्यान गेले. जेजू आसलो थंय पावतच ताका पळोवन मारिया ताचे पांयां पडली. तिणें म्हणलें, सायबा, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मारिया आनी तिचे सांगाती आयलोलो तो जुदेव लोक रडटालीं तें पळोवन जेजू भोव खोंती बरीत जावन आपुणूय सगलोच रडूंक लागलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? ताणें ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळे. जेजू रडलो देखून जुदेवांनी म्हळें, पळयात, हो ताचो कितलो मोग करतालो. पूण ताचे भितरल्यान थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान हाका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान खोंतीचो सुस्कार सोडून जेजून समाधीशी पावलो. ती एक दोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर उडलोयलो.
जेजून म्हळें, फातर खुशीन काडार. मेल्ल्याचे भयणीन मारतान ताका म्हळें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा देखतली म्हूण हांव तुका सांगूंक ना. म्हणटच ताणीं फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावन जेजून म्हळें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयता. म्हजें सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलो, पूण हांगा आसलोल्या पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सचमानचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणटच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, लाजार, भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फालयांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुरलोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयलोल्या जुदेवांतल्यान जायत्या जाणांनी जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, 2 वाचपां, एक लांब आनी एक शॉर्ट. हांवें लांब तें वाचलां कित्याक आमचें सेर्मांव, कोणाचेंय सेर्मांव जेजू सांगता ते भाशेन केन्नाच जावचें ना. म्हणटच जेजूक चड वालोर आसा, जेजूच्या उतराक चड मोल आसा. आनी आमी कितेंय आमच्यो थोड्यो स्टोरी घुसपायल्यो जाल्यार जें जेजू सांगता तें घोडे आमी विसरतले. त्याच देखून हांवें लांब तें वाचलां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक. कशें परी जेन्ना कोणूय आमच्या मदलो मोत्ता जाल्यार आनी आमी जाणां, आवय बापूय, भाव भयणी, शेजारी, भुरगे ल्हान व्हड, कसल्याय कारणांक लागून मेले जाल्यार आमकां कितें जाता तें. आमचो मोग आसा ते प्रमाणें आमचें दूख. इन डायरेक्ट proportion according to our love and according to our care. तेंच आयज आमकां जेजूसीन दिसून येता. जेजू ह्या इतिहासीन आमकां दाखयता जेन्ना जायते फावट म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो हांव एक पाद्री कसो, एक खावती पाद्री कसो जेजू भाशेन केन्नाच करूंक जावचें ना. पूण जेन्ना आमी वो हांव कोणूय मेलो जाल्यार आनी त्या प्रमाणें भोव करून दूख जाता. एक आवय मेली जाल्यार, एक धाकटें भुरगें मेलें जाल्यार, एक आवय धाकटो बापूय मेलो जाल्यार हीं दुखां आमच्यांनी सोंपेपणी पुसूंक जायना. आनी कितेंय सांगतले जाल्यार आमचे लागीं म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो जेजू भाशेन तो वगत जायते फावट हांवच मागतां, जेजू एकूय मिनूत म्हाका दी, एकूच सोयेक म्हाका दी. आयज हें मरण कोत्ता ताका तुवें सांगला ते भाशेन उठ उबो राव म्हणून हांव जायते फावट मागतां. जायते फावट हांवें प्रार्थना केला. सांगला ते प्रमाणें चड करून कोणूय इदाद जावन सोंपलो जाल्यार तेन्ना देवाक आमी आर्गां दिवपाची. आमी सदांच ह्या संवसारांत केन्नाच रावंक आयले ना. केन्ना तरी आमी हो संवसार सोडून वचूंकूच जाय. म्हणटच बरे भाशेन कोण जियेलो जाल्यार, जायतीं वर्सां संवसारांत आसलो जाल्यार आनी मरण ताका व तिका आयलें जाल्यार तेन्ना फामिलीक दूख आसताच. पूण हांव पाद्री कसो
हें दूख दुसऱ्या भाशेन पळयता. आनी हीं उतरां जेजूची उठ म्हणटात तीं सदांच काळजांत येतात. We always feel the feeling to tell at that moment, seeing the sadness, the sorrows, the crying of the family. Lord, give me 1 second to tell this person to get up. हीं उतरां म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो आमच्या काळजांत सदांच आसतात. आनी आयज जें आमी पळयलां तें जावन आसा आमच्याच मरणाची तयारी. सगलें आमच्यांनी उलोवंक जाता, बरें दिसता, कांय आडखळ ना, पूण आमी मरणाच्या विशयाची उलयता तेन्ना घोडे आमकां दूख दिसना. कित्याक हांव मोत्ता तेन्ना जायतो वगत आसा, हांव आयज मरूंक ना. तर हें आमच्या मतीन जायते पावट येता आनी आमी जें कितेंय करूंक जाय तें फाल्यां करचें म्हूण दवरता. जाय तें आमचें बरेंपण, जाय तें आमच्यांनी करूंक जाता तें आमी करिना, कित्याक आमी चिंता हांव मरता पासून जायतो वगत आसा. मरण केन्नाच सांगूंक जायना. आमी जाणा म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो केन्ना मरण येतलें तें. केन्ना मरण आमकां आमच्या फॅमिलीन कोणूय बरो ना जावन मरतलो तो आमच्यांनी सांगूंक जायना. त्या वखदार जें दूख आमकां येता तेच दुखान आज दोगूय भयणी रडटाल्यो, मार्था आनी मारी, आपलो भाव सोंपलो म्हणून. आनी जेजू खऱ्यांनीच रावलो दिसता म्हाका. कित्याक ते जुदेव म्हणटाले आसले तो न्हिदलो रोखडो उठलो. 4 दीस पासून रावलो. खऱ्यांनीच ह्या लोकांच्या मोतीन घालून तो खरोच मेललो, ताका फुल्लोलो. आनी जुदेवांचे भाशेन तुमी पळयल्यात जाल्यार म्हज्या मोगाळ भावा भयणो, जुदेव एक कोणूय मेलो म्हणटा ताका गुटलायतात. जाय तेंचो एक दुसरोच मोड आहा मनशाक पुत्तात तेन्ना. आमचे भाशेन न्हू आमी हाडटा काशीन घालता फोंडान घालता, पूण जुदेव तशें करिनात. तांचे एक रीत आसा आनी त्या रिती प्रमाणे ते गुटलायतात. सगलो तांचेर ओमके तुवाले घालूंक जाय. तांचे दुसरे भाशेन तांची एक रीत तुमी पळयले जाल्यार जायतो वगत तांकां लागता कोणाक पुरूंक. म्हणटा हें केलां आसतना जेजू तें सगलें जाणा आसलो. हें सगलें तांच्या दोळ्या मुखार दवरून आनी तांकां गॅरंटी दिवंक लाजार खरेंच मेलोलो म्हूण तांचे दोळे उक्ते करून जेजू हे भाशेन आयज आमकां ही दाखोवन दिता. आनी ही दाखोवन आयज आमी 2000 उपरांत वाचता. कित्याक मरण जावन आसा, कोणाकूच चुकचें ना. आनी आमी कितलेंय आमी करूं, कितलेंय वयज आसूं, कितलेंय मेडिसिनां सोदून काडूं, मरण आमकां येतलेंच म्हूण आमी हें सदांच आमच्या मोतीन दवरून आनी मरण आयलें तेन्ना ते वखदार आमी चिंतून आमी मरना, पूण हें जिवीत सोडून दुसऱ्या जिविताक आमची चाल सुरू करता. We leave this world, we leave mortality, and we start marching towards immortality. उबी रावया. सगलीं बराबर एकाच देवाक सोत मानता. सोत मानता देवा, सोरपदवीदार बाबा, स्वर्गान प्रितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं घालून सांबाळलो. आमकां थंय सलमलो, पोंस पिला ताका ताणें कस सोंसले, ताका करसा सोडलो. तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे 6 मेऱ्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तें जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आतां थोडीशी आमची मागणी भौशीक भाशेन
आमच्या समाजाची मागणी कातोल धर्मा भरणे सर्गीच्या बापाक दिव भेटूया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या शिकवणे वरवीं आनी क्रिस्ती आकारणे वरवीं परजेचो बावार जिवो दवरूंक वावुरतना सगल्या आडकोळींक आनी दुमाळ्यांक फुडो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी हुस्को दवरून फूड सेक्युरिटी आनी हेल्थ कॅर हातूंत फावो तें लक्ष दिवन मुखेल्ल्यांचे आनी पिडेवंतांचे परिस्थितींत सुदारणी हाडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आयज आमी बुकेचे व्हडव्हडे संस्थात तांचो उगडास करतना आनी सगल्यांनी जेवण खाण इबाड करिना जावंक, तशेंच पिडेवंतांचो उगडास करतना आमचे भलायकेक बऱ्याक पडनात तीं खाणां आनी पिवणां आमी पयस दवरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक जीं आपले परिक्षेक तयार जातात तांकां बरो येस मेळूंक आपल्या जिवितांत सदांच तांणी मेहनत करूंक आनी आपणायल्ली जाणवाय समाजाचे सेवेक तांणी वापरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सर्वेस्परा जेजूचें नांव घेवन जेजूच्याच नांवान ही जावन आसात आमची मागणी, आनी आमची मागणी जण एकल्याच्या काळजान ती सगलीं तूं वळखताय, सगलीं तूं जाणा. तर ह्या मिसा वरवीं ती आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. पुस्तकांची समगेलेची वाटे आठव बापा भेटून तुका उल्या आनी सोर्या वांगडा. सुका फुला पुस्तकांचे समगेलेची वाटे आठव बापा भेटून तुका उल्या आनी सोर्या वांगडा. येचे आमी समोर पिताव ते तूं मानून ये म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोखता विसरून तूं घे दोयालपण. उबी रावया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आगांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, संवसाराच्या आनी सर्गींच्या देवा, लाजारान आनी ताच्या भयणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागती परस चड तुका मानवलो. तांचो बावार्थ आनी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक बावार्थान आनी मोगान वपलोलीं ही आमची देणी तूं बोलेपणान मानून घे आनी तें बदलून जेजूचें मास आनी रगत जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची खाळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया उयवश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्ता लाजरा पासत रडलो पूण तो सासणाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो तशीच आमा सोमेस्तांची दया करून ह्या पवित्र गुठां वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार स्वर्गार तुजे मुखार सोंतसून खावतेपणीन तुका पोरनिपात कोत्ता तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी मुरगोटून तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संवसार मोडल्या तुज्या वैभवान उंचुरगी तुका सोयीसर सर्वेस्पराचेर आमी येतात आकाश उंचुरगी तुका सोयीसर बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मोरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया इच्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणां उर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणार आमची सोडवण म्हज्या देवा म्हज्या सोमया बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पिरितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमच्या पाप साहेबा सांगाता फिलीप नेरी आमच्या गवळी बिस्मा सांगाता आनी सगल्या याज्ञिक माद्री बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टा गोटीन मेल्ल्यान सोमेस्तान तुजें पोरजळीत मुखार मोल पडूंक फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत सांजेतिचो पोती भाग्यवंत दरनुतां आनी सौर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां सगल्यांक एक दीस फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आनी आतां म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो व्हडल्या बाबार्थान खुशालकायेन सगलीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडून पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो अशान वत रेखता तर आमकां तुजे उदर काकुलीतीन सर पातकांतली सर दुयेंसांतली आनी सर आकांतांतली आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं जेजूच्याच नांवान एकामेकाक शांती दिवया देवाची इश्टले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाची इश्टले संवसाराचे पाप कटले आमकां काकूत कर देवाची इश्टले संवसाराचे पाप कटले आमकां आयज जें आमी वाचलां शुभ वर्तमानान तें आमचो भावार्थ गोड करून आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करून आनी त्याच भावार्थान म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो जेजूक आमच्या काळजान घेवन आमचें जिवीत दुसरेच भाशेन हे मिसावर वरवीं आमकां फावो जावं हें आसा जेजूचें जेवण आमकां गोड दिता गोड करता आनी आमकां जें आमी मागूंक आयल्या तें फावो करतलो म्हूण आमचो भावार्थ वाडयता हे जेवणाक आपयल्यान आनी आजीर आसतल्यांक सगलीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रकाश वैकुंठ्यान मधुर संगीत तुका गोडवा
सोर्गेचे काळसा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पिऊन तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तूंच जेसू मोगा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पिऊन तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तूंच जेसू मोगा Jesu tu mozo Viswas otmiato auno Duka ni sota Kalsam suskarun rauta Duka sakun bukcota तुका पिऊन तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तूंच जेसू मोगा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पिऊन तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तूंच जेसू मोगा सोबे कोरबीरा आमची तुसो कालुजवार काळोखांतली काणमोना तुज्या मोगान बुरकाळसा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पिऊन तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तूंच जेसू मोगा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पिऊन तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तूंच जेसू मोगा बरोबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर
क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोडवडाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करात. तूं बरव्याची चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सर कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका वखाणच्याक. आमेन. उभी राहून या. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, जाचें मांस आनी रगत आमी घेतलां, त्याच तुज्या पुताच्या पुताचे जिवे सांदे आमी सदांच जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीन. आमेन. मातशे बसूया. काजाराची चिटी सदांच्या पोरी. निकोलस जोसेफ मार्शल आंकवारपूत, ग्रेनविल आणि रेशल ॲन रावता बेंगलो, and Olvina Dolly Dias Anquardo, Francisco Dias, आणि Santana Dias रावता Dialgona Navelim. ते भाशेन रेगन द सिल्वा, आंकवारपूत Diogo Antonio Silva, and Guillermina Pires रावता Fradile Naveli, and Maria Livia Carneiro, Anquardo Ze Carneiro, and Paciencia Costa रावता Cansaolin. काल सोनवार सकाळीं इगर्जेची साफाई केल्या. आकेंबाश आनी बेलें ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांनी आनी आयज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शेबासकी. येता त्या सोनवारा इगर्जेची साफाई करूंक सकाळीं 8:45 वाजता बुतीकस फर्स्ट दांडो ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जालां. 1,09,360 रुपया तुमकां आमचे दिनवास. आयज सेवा धर्मीक सेवकांक जमात सकाळीं 11:15 वाजता कार्डियल ग्रेशियस हॉलान. आयज आमचो रितीराचो 3रो आनी निमाणो दीस. जाता तितल्यांनी वांटो घेवचो. हो 3 दिसांचो रितीर बरे तरेन जावंक आदार दितल्यांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद आमी मागता. कॉन्फ्रारिया नोसा सिनियर दु रोसारियो आनी बोंपार्ट ह्या दोनूय कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक जमात आसतली आयज सकाळीं 11:15 वाजता 10:45 कॉन्फरन्स हॉलान. ह्या म्हयन्याच्या 37 फाल्यां आमचे इगर्जेन तशेंच आयताराक मिसां जातल्या कॉपेलांनी सांजे 4 ते 6:30 वाजता पर्यंत कुमसारां आसतलीं. बायले यादनीक येतले तर जाता तितल्यांनी बरें कुमसार जावंक बेगीनच येवचें. निमाण्या वेळार रावचें न्हय. एप्रील, मे, जून आनी जुलय म्हयन्यांत लग्न जावचें आसा तांकां शिकवणेचें 4थें शिबीर आसतलें 28 मंगळारा दीस सांजे 6 वाजता कार्डियल ग्रेशियस हॉलान. आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूस ह्या म्हयन्याच्या 19 बुधवारा सांजे 5 वाजता आमच्या रोझरी इस्कॉलाच्या आंगणान. ह्या म्हयन्याच्या 31 येता त्या शुक्रारा 5:30 वाजता कुर्साची वाट. त्या उपरांत मिसाची भेट
आनी सांजे 7 ते रातचे 12 वाजता पर्यंत वाड्यांनी पवित्र संस्कारा मुखार येवन ओगेपणान आमी वेळ सादतले. रातच्या 11 ते 12 पर्यंत सोमेस्तांचे ओर जातले. हाची मांडावळ पॅरिश बुलेटीन रुजायच्या पावलांचेर पळोवची. PPC वांगड्यांनी आपल्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक वेळ कळोवचो. येता तो आयतार सोमयाच्या कोश्टांचो ताळयांचो आयतार इगर्जेन 8:30 वाजता मिसा आदीं आमी ताळयांचेर आशिर्वाद घालतले. जाता तितल्यांनी ताळयो घेवन येवच्यो. येता त्या आयतारा PPC वांगड्यांक जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डियाल ग्रेशिया सोलान. येता त्या आयताराक फिरगोस तरणाटे पिरायेक लागू जातली कुर्साची वाट. पवित्र साठोल्याची आनी पास्कांच्या साठोल्यांच्या कुटुंबाची आशिर्वादाची मांडावळ आमी रुजायेच्या पावलांचेर छापून हाडल्या. तुमी ती पळोवची. सांतोन आयुर्वेदा केंद्र बेदेशी हांगा तावन डॉक्टर फादर जॉय गोडन हाडटा एक मेडिकल कॅम्प आयज सकाळीं 10 ते 1 वाजता पर्यंत इगर्जेंत लिजन ऑफ मॅरी रुमांत फकत जाणी इगर्जेच्या ऑफिसांत नांव दिल्यान तांणीच हाचो फायदो घेवंक येता. गोवा फावंडेशन केअर लॉ कॉलेज सांगता सोमार आनी ब्रेस्तार सुमाराच्या 2 दीस सांजेच्या 3 एप्रिलाच्या ते 25 मायाच्या पर्यंत केअर लॉ कॉलेजींत कार्य लॉ कॉलेजीन कांय साद्या कायद्यांची वळख घेवंक ही शिबिरां थारायल्यान. आधुनीक काळार कायदे वयर शिकोवन घेतल्यार खूब फायद्याची. माहिती नोटीस बोर्डार घेतल्या. थँक्यू. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो आनी सगळ्या भुरग्यांनो आमचे मीस केन्नाच काबार जायना. वचून येवया क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका बापाच मोहिमे परगट कोरा. बापाच मोहिमे परगट कोरा. जेसू सोमी देवाचे सोयम कोरेस्ताचे तोरेन देवा वोडवितोर जेसून बोडाय दाखोयलेना. बापाच मोहिमे परगट कोरा. बापाच मोहिमे परगट कोरा. जेसू सोमी